ना खरेच आणि ही माती आडून घातली आणि सगळं धुल्लं करून आणलं बरोबर आणि गाडी तळत पैसे आम्ही काय उद्या तिने मला बरं का उद्या बी काहीच म्हणलं सगळं धुल्लं करून सोडला गाडी झालो पाहिजे आम्ही माती घालणार पण सांगता काय पंचांग बरं अंग बरं माती घालला का चांगला त्रास जाता म्हणून माती आणि शाळे आधी धुळा ना शाळे कोण दिले पाहिजे विषय उलयता आमी फ्रॉमटाना कडेन तर भयानक परिस्थिती आसा सामकी ताजेर अख्खे शिरोडा मतदारसंघात तर विचार करपाचो ना पावसा पावस पडटा म्हणटा डांबर कसं घालपाक म्हणटा त्या पावसामध्ये आता आमच्या मिनिस्टर म्हणजे PWD मिनिस्टरान सांगलेले आसा ह्या दिसांनी आमी सगळे रस्ते करतले म्हणून आता ताज्या उतराचेर तरी जातले का ना जातले खबर ना पण आता तरी सांगता 15 दीस जाले फक्त माती मारून दवरलेली आसा आमकां कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो काम आता अर्धवट दवरून गेला पंचायत तुमचे न्हिदलेली असं काय कितें आमचे कोण सांगसल्यान वता आमचो सरपंच हांगसरल्यान वता सगळे कार्यकर्ते बी आसा न्ही ते सगळे कोणूच उलोवपाक सोदना आमी फाल्यां उलोवपाक आतां कितें सांगपाक आमकां काय ना आमकां पॉलिटिकल इशू ना आमकां फक्त जाय आमचो रस्तो सारको जाल्लो डेलीचो रस्तो न्ही नमस्कार हांव हेमंत सामंत उलयतां गोंयचे निर्णयकार बेतोडा पोडार पंचायतींतल्यान आणि आज आमी आसात ते हांगा क्रॉम्पटन आमची किंग फिशर बियर आसा न्ही त्या हाचे कडेन उबे आसात इशू म्हणजे जो फाटल्या 6-7 म्हयन्याचो जो रस्त्याचो इशू आसा तो इशू घेवन परत आयिल्ले आसात आमी जवळ जवळ ह्या रस्त्या खातीर आमी कितलेशे आमकां भायर दिवचे पडले आणि खूप हे बातमी तुमचे कडेन पावोवपाचो आमी प्रयत्न केलो त्या प्रमाणे पावल्यो सुद्दां बातम्यो पण अजून पर्यंत हाचेर सरकारान ताचेर ठाम अशें कांयच लक्ष दिवना आनी आज जर पळयत गेल्ले फाटले 15-20 दिसां भितर रोबरींग चालू जाल्लें म्हणजे नवो रस्तो करपा खातीर हें जालें खरें पूण ताजे नंतर आयले नंतर अजून पर्यंत ताजेर कांयच हें जावना उपाय योजना जावना त्या खातीर आज आमकां परत आमी ह्या रस्त्यार येवचें पडलें तुमकां खबर आसा हांगा सगळ्यान जवळ जवळ हांगा फुडें IDC आसा न्ही तोपर्यंत रोबर मांडलेलो आसा पण रोबर मांडले नंतर इतलें धुळाचें साम्राज्य जाल्लें आसा हांगा सगळे हांगासरली एरिया सामकी तांबडी जाल्ली आसा जी दुकानां किंवा घरांनी मोठ्या प्रमाणान ही धूळ ही वचत आसा लोकांले जे कपडे आसात ते सुद्दां तांबडे जायत आसात आणि मेन म्हणजे हांगा जे म्हटलेलें आमचे PWD मिनिस्टर कामतीन की फाटले 15 दिसां नंतर सगळे खड्डे सगळे हे क्लियर जातले म्हणून पण ही जर परिस्थिती आसा ती खड्ड्याची न्ही हांगा हॉट मिक्स मागला आमी हांगासरल्यान 4 रस्त्या कडल्यान सामको IDC कडेन पयलीं हॉट मिक्स मागला कारण हांगा हेवी व्हेहिकल त्याच प्रमाणे क्रॉम्पटन फॅक्टरी किंवा किंग फिशर फॅक्टरी किंवा हे बाकीचे जे इंडस्ट्री एरिया आसा त्यांचे सगळे हेवी व्हेहिकल हांगासरल्यान वचत आसा आणि त्या खातीर आमकां हो परमनंट बरे पैकी रस्तो जाय म्हणून आमी मागलेलो असिस्टंट इंजिनियर केरकार साहेबाक सुद्दां हांवें फोन केल्लो की अशें आसा येवन पळयात म्हणून कितें परिस्थिती ह्या रस्त्याची आणि हेचे परिणाम आमी भोगता सामान्य लोक आसा ते भोगतात आमी आता डिमांड कितें तुजो आमचो डिमांड म्हणजे तोच सांगलो की आमकां पक्को रस्तो जाय सामको जाता तितले बेगीन जाय रस्तो सध्या आता ते दगड फातर मारून तेजेर माती मारल्या तेन्ना तेजी जाग्यार तुमकां डांबर घालपाचो जाय आतां तेज्या जाग्यार येवपाकच जाय डांबर येवपाकच जाय हो आता सध्या धूल जाता म्हणून उपाययोजना कितें करपाचें उपाय योजना म्हणजे आतां तेणें केरकार साहेबान सांगलें की एक 2-4 दिसां भितर आमी चालू करतले म्हणून पण जाता इतले रॅपीड एक्शन घेवन हो रस्तो जावपाक जाय हो आमचो सगळे पब्लिकेचो डिमांड आसा तुका दिसता की टँकरीची उदक तरी फवारणी जावपाक जाय लागीं एक स्कूल आसा हांगा तेका त्रास जायना सगळ्यांक त्रास जाता हांगा सगळे स्कूल तर ते सामके बारीक सामके प्रायमरी हायस्कूल ते आनी इस्कॉलान सुद्दां त्या क्लासीन सुद्दां वचपाचें ना अशी परिस्थिती करून उडयल्ली आतां तुमी उदकाची मागणी करतले थोडे उदक तरी मारपा ती तर तुमी प्रिव्हेंटीव मेजर्स म्हणजे कितें तरी हेजेर जाता तितले बी उपाय योजना करपाक बंद जाता हेजो लोकांक त्रास जाता हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की जी ड्रेनेज आसा ती ड्रेनेजाची वेवस्थीत काम करचें परत हो आमचो लोकांचो पयसो दासाडी करचो न्हू ताका सांगूंक सोदता जे रस्तो करता तेजो प्लॅनिंगान करपा जाय हें तुमकां सांगूंक सोदता मेन प्लॅनिंग इम्पॉर्टंट जर तुमी हांगा कशाकशे हो परत रस्तो केलो तेजी गत परत जातली जी फाटल्या दिसांनी जाल्ली अशी फोंडकूल पडली तशीच जातली ताका सांगूंक सोदता ड्रेनेज इम्पॉर्टंट आनी सगळी जी सरावंडींग जी हें आसा तें इम्पॉर्टंट आसा
करपा म्हणून करप ना रस्तो वेवस्थीत रितसर करा अशें सांगपाक सोदता. भितर वचून पळया आतां पोट भरपाक अशें तें तो पण भितर सुद्दां पळय वता पळया सगळें हे दुकान पळया कितें जाता भितर भितरलो घे आतां आमी आतां कितले दीस बंद दवरलें पळय आतां आमी पोट भरपाक अशें तुमची गाडो आतां बंद आसा बंद दवरला हे दुल्लालो आनी कितें करतले धुल्ल चड जालो हय त्या दिसान दीस एक सकाळचे एक सांजे एक टँकर मारल्यार उदकूच मारना तेच घाल तेच मारलेले ते पडले ते नंतर हांवें पळोवच ना तांकां घातलेले अजून घालना हरशी तो फातर मारले तेजेर हरशी तेंच्यानी दामोर घालो हय पूण त्या जाग्यार माती मारली अजून दामोर घालना म्हाका थोडे दिसांनी घालता म्हणून माती मारली हय माती घालून रस्तो हांव खऱ्यान हाडूना म्हाका भितर वडयले आतां 4 दीस भितर ते उदक आनी दामोर चालू करना 4 दिसां हांव रस्त्यार फातर घालतलो म्हाका भितर व्हरून वडले आतां म्हाका जिवाक भियना भितर वडले म्हणून हांव भियना की आमी दुल्लाची एलआयसी आहा दोगांकूय आसा हय दुल्लाची एलआयसी आहा व्हरून हाडलो ताका दोतोरागे व्हरून हाडटा पळय म्हाका आनी भितर वडले म्हाका बरो करिना ते पयशे लोक म्हाका कितें व्हरून शकता हांव दुल्लाची एलर्जी आहा तुका आणि हे पेपर आसा आतां तुमी डॉक्टरागेर वयता आनी इतली परिस्थिती दुल्लाची वायट करून उडयल्या पेपर आसा आमचे कडेन दोतोराले सगळे पेपर दाखयता नमस्कार आमी बेतोडा हांगा आसा जे रस्तो पयर कवर मारलेले आनी बेतोड्याचे रस्त्याचें काम चालू केल्लें पूण आतां जवळ जवळ एक अर्दे किलोमिटर रस्तो गेला आनी कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा येवना पूण जेन्ना हांगा कवर मारलें आनी कवरा वयल्यान तेंच्यांनी माती मारली आनी सायडीची जे हांगा शाळा आसा आनी लोकांली दुकानां आसा लोकांली घरां आसा फॅक्टरी आसा ते सगळे घरांनी हांगा धूल प्रदुशण जाता तो आतां कितले दीस जाले एक दीस तरी सुद्दां उदक हांगा मारलें ना कॉन्ट्रॅक्टर सांगतालो की हांगा रोखडेंच माती मारतले आनी उदक मारतले आनी रोखडें रस्त्याक काम चालू करतले म्हणून पूण अजून मेरेन काम चालू जालें ना म्हणून हांगा सगळ्यांनी आयज हांगा बोवाळ मारलेले आसा की आपली घरान धूल वयता म्हणून आनी खरेंच एक घरान पळोवंक गेले गाड्यार बी पळोवंक गेले गाड्यार सबंद धूल भरला आनी ते बायलेक तांकां आनी घोवाक दोगांकूय धुल्लाची एलर्जी आसा एलर्जी आसल्या कारणान त्रास जाता आनी ताका तेणी सांगलें की तेणी जेन्ना आमी माती मारता त्या दिसाच्यान उदक मारपाक चालू करता म्हणून सकाळचें सांजे पूण अजून पर्यंत उदक मारना एकूय दीस उदक हांगा मारलें ना फक्त धुल्लाचो मोठो त्रास आमच्या लोकांक जाता पूण काही जे लोक आसा काही लोक उलयता पूण काही लोक जे आसा ते कोणाक भिता खबर ना ते घबरावता हांगा सरपंच आहा पंच आहा सगळीं हेच रोडान वयता पूण कोण काय करिना अशें म्हणून लोक सांगता गोमंतक TV खातीर बेतोडीच्यान एकनाथ खेडेकर.